नमस्कार, बोळे प्रुडंट खबरो। उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकाऱ्यान काडिल्ले 64 पोस्टांक हजारांनी भुरगीं, 235 जाणांक टोकन, बुधवारा इंटरव्यू, बाकीचे घरा, भुरग्यांचे सणगले। मायकल म्हणटा जॉबाचे प्रश्न तडीक लाया। सुप्रीम कोर्टात स्पीड गव्हर्नराचे केशींत गोंय आदी सावनच पार्टी, एफिडेव्हिटूय दिला। आरटीओन सांगले सरकाराक आता नवे एफिडेव्हिटाची भाषा टॅक्सीवाल्यांक कदंबाची टॅक्सी नाका। सारखे शिकयनात त्या शिक्षकांक घरा धाडटले। मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी, साळ आनी लागसारच्या गांवांक वेगळो उदकाचो प्लांट उबारपाचो चल्ला विचार। मुख्यमंत्री दिवचले भोंवडेर। आपल्या मंत्रिपदाची कांयच धडगत ना, राजीनामा बॉल्सांतच घेवन भोंवता। कर्नाटकाक उदक दिता जाल्यार मुख्यमंत्र्याकय आटापचो ना, WRD मंत्री पालयेकार उलयलो। सेकंडरी मेरेन एडमिशनाक शिक्षण खात्याची गायडलायन, पालकांक दिवची पडटली तांची वळखपत्रां, हाऊस टॅक्साची पावती, गायडलायनी प्रमाणच प्रवेश दिवपाचो म्हूण निर्देश। वाघुर्ल्या कामुर्लीकारांचो मायन्स खात्याक घेराव, रेंव काडूंक केल्ले झोन मार्किंगाक विरोध, नुस्तें आनी शेतांक धोको, झोनाचो फेरविचार करिना जाल्यार आंदोलनाची शिटकावणी। आनी खेळांत सेगीत चवथे जैत जोडपाक चर्चिल ब्रदर्स तयार। चर्चिला मुखार होम मॅचींत आय लिगांत दुसरे सुवातेर आशिल्ल्या नेरोकाचें आव्हान। आनी ISLांत सेरेटनाच्या रेड कार्डाक लागून FC गोवाची कामगिरी हाल्ली, पूण प्लेयरांच्या हार्ड वर्काची कोच लॉबेरान केली तुस्त। सरकारी नोकरेक घे घिट्ट्यो। उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान काडिल्ले 64 पोस्टांक पणजे सुमार हजारांनी भुरगीं, फांतोडेर सावन लायन लागिल्ली ती वाडतच रावली। पणजे शारांत सामको बोवाळ। पयलेच खेप सरकारान फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नोकर भरतीचो प्रयोग केल्लो। निमाणे कलेक्टर, आमदार आनी पोलिसांक येवन प्रकरण निस्तारचें पडलें। सोमारा पणजे सकाळ सावन सुरवात जाली ती अशी, ही लायन लागली ती वाडतच रावली। उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान काडिल्ल्या 64 पोस्टांक ही गर्दी, 40 LDC आनी 24 डेटा एंट्री ऑपरेटर। दोनूय पोस्ट कॉन्ट्रॅक्टाचेर आनी ते फक्त 10 म्हयन्यांक। उपसभापती आनी कळंगूटचो आमदार मायकल निमाणे कलेक्टरांकडेन पावले। 40 jobs and more than 7,000 youth I can see right now over here at the collector building. It is a situation where something needs to be done for the unemployed youth. कितें तरी आमी जी भुरगीं अनएम्प्लॉयड आहा तेंच्या खातीर करपाक जाय। फेलियर ऑफ द गव्हर्नमेंट आनी it is not the failure of the government. I cannot say it's direct failure of the government, but government needs to encourage private sector. Like tourism industry is the only industry which is booming in Goa, but we are not tapping it in the right direction. 100% direction na, a 100%, and anybody will say that. So इतले अनएम्प्लॉयड यूथ आयज जे भायर पयले हांवें ते पळोवनूच हांव कलेक्टराक मेळोंक येयलो की बाबा तुमी एक सिट्युएशन जे जाल्लें आहा तें किओटिक सिट्युएशन आहा, तुमी तांकां टोकन नंबर दिया आनी धाडा, कितें तरी करात मेकॅनिझम. सो कलेक्टर इमिडिएटली सेड आय एम गिविंग token numbers and sending them back so their interviews can be called in the next 2 or 3 days. And I will speak to Chief Minister on this, that we need to open up these areas of where a lot of Indian businessmen are interested in setting up tourism related ventures, businesses in Goa. जॅक सिक्वेरा स्टॅच्यू जाली 50 वर्सां जाली येवंक ना, पण तो केन्ना येवपाक जाय तो येतलो. योग्य टायमार तो येतलोच. तेका चड इम्पॉर्टन्स दिवन अनएम्प्लॉयमेंटाक आमी
सायडीक धरून जावचें ना. म्हाका दिसता हो इश्यू चड मोठो आहा. पहिलेच खेप सरकारान फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वच्या बेसिसाचेर नोकर भरतीचो प्रयोग केल्लो. जिल्लोधिकारी नीला मोहननाक निमाणे भायर येवन घोषणा करची पडली. तो आज आप जाइए यहाँ से 8 बजे 31 को यानी कि परसों को डेटा एंट्री ऑपरेटर का इंटरव्यू होगा. जो 51 प्लीज डू नॉट इंटरप्ट. जिस 51 लोगों को आज टोकन दिया गया है उन लोगों का पहले इंटरव्यू होगा और 52 नंबर से जो टोकन है हम लोग 8 बजे 31 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. बाकी लोग जो एलडीसी के लिए आए हो आपका चांस नहीं है क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस हमने वेरी क्लियरली एड में लिखा था. इतनी ही बात है. अब 2 मिनट के अंदर यहाँ से जितने लोग हैं आप लोग डिस्पर्स हो जाइए. सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है. अब आपको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है. आप लोग सुबह से खड़े हो उसके लिए धन्यवाद. ओके, थैंक यू वेरी मच. Now the candidates who were beyond the number of 235 who could not get tokens, they kept on waiting. When we announced that now the tokens of LDC is over, those candidates started gathering here. That was the only thing. There is no confusion. Now 51, beyond 51, the remaining balance number of tokens which we have displayed here also, remaining tokens we will be giving on the 31st, which is day after, beginning from 8 o'clock. My only request is those who want to come for data entry operator, please ensure that you meet the essential requirement qualification. Without that, please don't come and stand here and then complain that you were waiting for the entire day. Because you cannot be called for an interview without having the basic qualification. म्हणजे 235 अर्ज घेतले आणि बाकीच्यांक घरा वचात म्हणून सांगले. डेटा एंट्री ऑपरेटराक 31 जानेराक इंटरव्यू. भुरग्यांचे तेन्ना मात सणकले. वॉक इन इंटरव्यू हितून हे पॉसिबलूच ना. 235 भुरगे पयले येताले. 235 भुरगे पयले येताले. तेच्या फाटल्यान मागीर उरता ते कितें करतले? ते घरा कडेन येताले ते अपार्टमेंट वगडटले. तसं जावपाक जायना. सगळ्याचेच फॉर्म घेवपाक जाय एप्लिकेशनाचे. भुरग्यांनी फक्त सरकारी जॉबाक रावचे न्ही, स्वताचे कितें तरी काम धंदो करचो म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकराच्या उल्याक भुरग्यांची 4 दिसां भितर ही जाप. सगळेच एम्प्लॉयमेंट कितें सरकारी नोकरी जातली अशी न्हय. लक्षात धरा की सरकारी नोकऱ्यो वर्साक 1,500 ते 2,000 जातल्यो गोंयभर आनी 40 भाग घालो जाल्यार एका कॉन्स्टिट्युएन्सीक प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी इक्वल दिल्यो अश्यो सुद्दां समजुया तरी सुद्दां 50 पडल्यो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सुप्रीम कोर्टात चालू आशिल्ले स्पीड गव्हर्नराचे केशींत गोंय पयलीं सावनूच पार्टी आसा. सरकारान एकदा कोर्टात एफिडेविटूय दिल्या म्हूण येरादारी खात्यान सरकाराक सांगला. सोमारा आमदार मायकल टॅक्सीवाल्यांक घेवन आरटीओचो डायरेक्टर निखिल देसायाक मेळ्ळो. हे केशींत खात्यान हस्तक्षेप याचिका घालची म्हूण ताणें मागलें तेन्ना डायरेक्टरान ही गजाल सांगली. गोंय सरकारान स्पीड गव्हर्नराचे केशींत सुप्रीम कोर्टान हस्तक्षेप याचिका घालून गोंयची बाजू मांडची म्हूण टॅक्सीवाल्यांनी येरादारी संचालकाक लेखी निवेदन दिला. आमदार मायकलूय तांचे बरोबर आरटीओक मेळूंक गेल्लो. ते कितें म्हणटा स्पीड गव्हर्नन्स आमकां नाका म्हणून. स्पीड गव्हर्नन्स जे घालता जाल्यार सगळे गाडयेक घालपाचे. आतां हायवे जो येता आमचो नॉर्थ टू साउथ हायवे वील ऑटोमॅटिकली हॅव राडार्स and those radars will catch the speed and they will get challans coming in their houses once the highway is ready. So why we want speed governance? Goa being a small state. Second issue is that there are so many illegal activities which are happening. जे गाडयो आयज उठ कोणूय गाडयो घेता सगळे रोड जॅम केल्ले आहा. 8 गाडयो मेन रोडार दत्ता आनी त्यो भाड्याक दिता. 2 व्हिलरी प्रायवेट घेवन भाड्याक दिता. आयज टॅक्सी ड्रायव्हराक आणि ओनराक कित्याक त्रास जाल्ले आहा तेंचे बिझनेस हॅज बीन टेकन ओवर बाय समबडी एल्स हू आर नॉट इन दीस बिझनेस. ते पयलीं जाग्यार घाला आनी मागीर जे कोण जेन्युइन रेंट बायक कोण आहा रेंट कार जेन्युइन आहा खऱ्यांनीच दे वॉन्ट टू कम इन सिस्टम लिगली तेंचो विचार मागीर करुया. 700 चलानां दिल्या म्हणून सांगला ताणें म्हाका. चलान इज नॉट द सोल्युशन. सस्पेंडिंग द लायसन इज द सोल्युशन. गोंय सरकार पयलींच हे केशींत पक्षकार आसा. ते खातीर वेगळी आनी हस्तक्षेप याचिका घालची गरज ना. एक नवी एफिडेविट घाल्यार पुरो म्हूण खात्यान सरकाराक फायलूय धाडल्या. ते आयल्ले रिक्वेस्ट करपाक की सुप्रीम कोर्टान इंटरव्हेन्शन करा म्हणून.
पण ऑलरेडी सुरक्षा फाउंडेशन जी केस घाल्या 2015 तातूंत ऑलरेडी गोवा गव्हर्मेंट पार्टी आसा. सो आमी फायल गव्हर्मेंटाक धाडल्या आनी कितें डिसिजन येता त्या प्रमाणे आमी स्टँड घेतले रिगार्डिंग स्पीड गव्हर्नन्स. सिन्स आमी ऑलरेडी पार्टी आसा, इंटरव्हेन्शनाची गरज ना पार्टी असल्या कारणान, पण आमी एक एफिडेवीट फायल केला. आतां फुडें कितें एफिडेवीट सप्लिमेंटरी फायल करपाचो आमचो स्टँड घेवन ते गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतकच आमी फुडें कितें तें पावल घेतलें. तेन्ना पार्टी असले म्हटलं पळय न्हू, तेन्ना डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट जावन आसले ते. ना, एफिडेवीट एक फायल केला. कितें आसलें तितून ओपोज करपाक बी अशें? ना ओपोज बी कांय ना. आमचे कितें से आसा तो एफिडेविटान आमी ऑलरेडी एक फायल केला. आतां हे नवीन कंडिशन आतां गव्हर्मेंटाचो कितें स्टँड आसा त्या प्रमाणे मागीर आमकां पळोवचें पडटा. KTCL हे केला की कदंबा टॅक्सी कदंबा कॅब्स सगळेच जाण लॉन्च करूंक सोदताले गोंयकारांनी गोंय सोडून वयचें पडटलें. तशें जावचें ना तें. नो MLA ना, इट इज अ गव्हर्मेंट डिसिजन. गव्हर्मेंट कितें डिसिजन करता पळय तेजेर पळोवपाक जाय न्हू. सी हांव इतलेंच म्हणटा, जोर तर समबडी इज ट्रायंग टू कम टेक देयर प्लेस. टॅक्सी ओनर जे आयज 15-16 हजार आहा आमचे गोंयचे 16 हजार टॅक्सी ओनर आहा, तेंचो जागो आनी कोण जो तर घेवंक सोदता, वेदर इट इज कदंबा, वेदर इट इज एनी अदर डिपार्टमेंट ऑफ द गव्हर्मेंट थ्रू सम आउटसायड एजन्सी, जाल्यार हांकां सगळ्यांक गव्हर्मेंट जॉब दिया. आय विल टेल देम टू सरेंडर द टॅक्सी. गोंय सरकारान आदल्या एफिडेविटान कितें बाजू मांडिल्ली ताची म्हायती मात मेळपाक शकली ना. दुसरे वाटेन कदंबाची टॅक्सी सर्व्हिसूय टॅक्सीवाल्यांक नाका. मायकलान आतां ती भाशा सुरू केल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. गिव एक कमर्शियल ब्रेक.